प्लीज कम डावन एंड सेव दीस अर्थ. यो सकल आनी आमकां साल्वार कोर हो उलो आमी आयज आमच्या सोडवणदाराक मारता. आमीच केल्ल्या ह्या निसंटनांतली आमच्या ह्या सार्वजनीक घराक आनी आमकां निवार. आज आख्खीच रचना, आख्खी सृश्टी मनशा कुळाचेर बंड करून उप्रासल्या. आमकां लिसांव शिकयता. आमचें जगप एके भाशेन खत्र्यांत आसा. एक्झिस्टन्स इज इन डेंजर. जिविताच्या 11वी घडयेर आमी आसा आनी एकूच वर आमच्या पिशापणाचें आनी आमी काबार. आमचें आसणें सासणाच्या काळोखांत सांडपाचें आसा. तर कितें करूया? देवाच्यो वाट्यो नव्यान शिकूंक गरज. घायिल्ल्या रचनेक नव्यान बांदून हाडूंक सैमीक पद्दती नव्यान आपणावंक गरज. देवीक देण्याची तोखणाय करून रचनेचें सोत आपणावंक गरज. We need a conversation which includes everyone, since the environmental challenge we are undergoing and its human roots concern and affect us all. अशें आमचो पाप साहेब लावदातो सी 14व्या ह्या मुद्द्यांत म्हणटा. संवसारभर सैमीक चळवळी सुरू जाल्यात त्यो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस मानून घेता. सैमीक आव्हानाक फुडो करूंक आपयता. पूण आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आजून फावो तितलें करूंक ना म्हूण खोंत परगट्टा. Obstructionist attitudes, even on the part of believers, can range from denial of the problem to indifference, nonchalant resignation or blind confidence in technical solutions. ह्या 14व्या मुद्द्यान पाप साहेब म्हणटा. आनी ह्या म्हाका कित्याक पडला असल्या वागणुकेक उपाय सुचयता. आनी हो उपाय म्हणल्यार सार्वजनीक एकवट, युनिवर्सल सॉलिडॅरिटी. लावदातो सी हातूंतल्या 53 to 59 ह्या मुद्द्यांनी जो जबाब आयज पासून आमी ह्या सैमीक आव्हानांक दिल्लो आसा तो मातसो वीक जाल्लो आसा अशें म्हणून पाप साहेब आमच्या दोळ्या मुखार मांडटा. तितलो बरो घट जबाब आजून दिवंक ना. आमचे गोंय दामावच्या धर्म प्रांतान ह्या उपायांचो भाग जावपाक प्रयत्न केला. 2002 वर्साक गोवा सिनड जाल्लो तेन्ना गोंयच्या सैमीक भांडाराचें निसंटन जाता हें सोत मानून घेतलें आनी परगटलें. 2 गंवडीक वर्सां सृश्टीचो गंवडीक विशय धरून ताचेर नियाळ केलो, लोकांक शिकयलें. आमच्या धर्म प्रांताची खातीं कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस CSJP आनीक सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल ट्युरिझम CRT हे घडून हाडल्यात. सृश्टी सांबाळपी समाजीक चळवळी चलयल्यात व तांकां आपलें फाटबळ दिलां. आमच्या फिरगोजांनी पासून पॅरीस सोशल एपोस्टोलेट फोरम हे घडून हाडल्यात. आनी बेगीनूच घडये इकॉलॉजिकल कमिशन आमच्या ह्या धर्म प्रांतांत घडून येतलें. पूण फावो तितलें केलां काय आमी? घडये ना. आनी जाय तें करपाक उरलां. तर आतां करुया कितें? एके वाटेन काळजी, दुसरे वाटेन उदारगत. काळजी हें उतर जरी तर आमी समजतले म्हणल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता प्रोटेक्शन, राखण. आनी ही राखण करपाक आमचो ताळो आमी जायते फावटी उबारपाक पडटा. जे प्रोटेस्ट मुवमेंट्स जातात तांचो भाग जावपाक पडटा. जे आमच्या संविधानान कायदे केल्ले आसात, कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट्स जे आसात ताचें इम्प्लिमेंटेशन ते सारके घालपाक व ते उजार करपाक आमी प्रयत्न करपाक गरज. जे वेगवेगळे आतां मुवमेंट्स घडटात, रिसेंटली आमकां मेळ्ळ्यात ते EIA 2020, सेव माय मोले, साउथ वेस्टर्न रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, नावशी मारिना, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, हे सगळे जे घडून येतात ताचे विशीं आमी जाणा जावपाक आनी राखण करपाक गरज. एके वाटेन राखण जाल्यार दुसरे वाटेन पोसण दिवपाक गरज, नरिशमेंट. आनी हें पोसण दितलो जाल्यार
अवेअरनेस म्हणटा तें गरजेचें, जाणा जावप गरजेचें. कितें घडटा आमचे भोंवतणी जाणा जाव, वाच. आमच्या तरणाट्यांक भोव करून आयज जायत्यो सवलती आसात, भोव करून सोशल मिडियाची. हें अवेअरनेस फकत आपणाकूच दवरूंक न्हय, पूण तें दुसऱ्यांकूय पाठोवपाक एक बरो सयेग. जायते गूण आमचे लागीं आसात, त्या गुणांनी आमच्यान हो अवेअरनेस घडोवन हाडूंक जाता. हें पोसण करपाक आयज घडये आमी परतून आमच्या रुट्सान वचपाक गरज आसा. आमची पाळां मुळां आसात तातूंत वचपाक गरज आसा. बॅक टू एग्रीकल्चर, आमचे शेतकामत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आयज कम्युनिटी फार्मिंग जायत्या फिरगोजांनी ह्या दिसांनी चालू केलां. तें पळोवन जिवाक बरें दिसता. सगळीं आमी बाराबर येवन आमची शेतकामत करतात. हें पोसण जें आमकां जाय तें आमी सांबाळटात. दुसरे वाटेन जी उदारगत आसा ती उदारगत आमी करपाकूच जाय. आमी उदारगतीचेर आड न्हय, पूण ही उदारगत जावपाक जाय सदां तोखपा सारकी उदारगत, सस्टेनेबल डिव्हलपमेंट. आनी सदां उरपा सारकी उदारगत करपाक जे कायदे केल्ले आसात ते सांबाळ. सरकाराक आनी उद्योगपती जे आसात तांकांय बीन हे कायदे सांबाळपाक बोळ कर. आनी तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता ह्या संवसारांत. आमचे सृश्टीचो, आमचे रचनेचो सांबाळ करून, फावो तो सांबाळ करून. म्हणटच तें करपाचो वेळ आयलो. आतां न्हय जाल्यार केन्ना? तूं न्हय जाल्यार आनी कोण? In questo tempo in cui la pandemia non accenna a arrestarsi, desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali. Mio pensiero va specialmente a quelle popolazioni le cui sofferenze sono aggravate da situazioni di conflitto. Sulla scorta di una recente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rinnovo l'appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza umanitaria necessaria. In particolare seguo con preoccupazione il riacuirsi nei giorni scorsi delle tensioni armate nella regione del Caucaso, tra Armenia e Azerbaijan. Mentre assicuro la mia preghiera per le famiglie di coloro che hanno perso la vita durante gli scontri, auspico che con l'impegno della comunità internazionale e attraverso il dialogo e la buona volontà delle parti si possa giungere a una soluzione pacifica duratura
che abbia a cuore il bene di quelle amate popolazioni. सुरात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया A13 पेज नंबर 6 A13. एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावकीस एकलोच आमचो देवा पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या वाटपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां पळोवन काडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबाय एकूच आमचो बापीस एकलोच आमचो देवबाय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटेन तुमकां सगळ्यांक. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबेस्तियांव मिनेझीस आनी अवरोला मिनेझीस, तशेंच दुसरें दिसांव सोंपून गेल्ल्या प्रिन्सी लुकस हाच्या आत्मे पासून आमी भेटयता. आयज जल्माचो दीस मनयतात नाजारियो पेरेरा, म्हजो डॅडी, तशेंच मारिना लुईस. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळीं जीं आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वा आपल्या काजाराचो दीस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. हेर सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन हे मिसाचे सुरवातेक देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवाच्या राजान ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं देव व्हड व्हड वस्तू करता आनी भोव करून आमचेच किरकोळ जिवितांतल्यान पासून देवान जायतें करूंक जाता. देखून देवाक आर्गां दिवया, कित्याक तो आमचें किरकोळ जिवीत विचून काडटा आपल्या मिसांवां पासून. पूण जायते फावटी देव आमकां आपयता तेन्ना आमी लिपून रावल्या वा आमी पयस गेल्या वा आमी आंग काडलां, बेसारमाय केल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया.
हांव पातकी सुरबुधार देवा आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा, तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल तोगतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडय नाका. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावट सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्रातीस नदीशी वच आनी थंय एका खडप्याच्या कोणकुलांत तो लिपय. सर्वेस्पोरान सांगलोले प्रमाणें हांव गेलो आनी युफ्रातीस नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसां उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रातीस नदी सोशें वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटाक रुमाल घे. म्हणटच हांव युफ्रातीस नदीशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलो त्या जाग्या वयलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वादऱ्यो जाल्ल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पोराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुजालाच्या गोरवाच्यो वादऱ्यो करतलो. म्हजी उतरां आयकुचे सुवातेर ही नोश्टी पोरजां आपल्या दारून काळजान चलता. पोरक्या देवाचो पाटलाव करून तांची सेवा करता आनी तांकां भोसता. तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाळा परी जातली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिकटून उरता तशेंच जुदाचें आख्खें घोराणें म्हाका चिकटून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. हे परी ती म्हजी पोरजां, म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी व्हडवीक जावंक पावतली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. परतून म्हणयात, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोसल्यात त्या खडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या झाडान आपल्या पुतांक आनी धुवांक
ताणें परो घाली. जबाब: तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामळ तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोप्यांची संसत, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं तीं. जबाब: तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून, म्हजी आदावत तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून, तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून परजा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आडावत पेटयतलों. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चडयतलों. जबाब: तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. आपल्या रचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. दुसरी जेजून एक वपार तांकां घाली. सांसवाच्या बिया सारकें सर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियांवून ल्हान, पूण वाटोच सगल्या झाड पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजून वपारींनी सगल्यो ह्यो वस्तू परजेक सांगल्यो आनी वपारी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारींनी उलयतलो. संवसार रचलेल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागणी तुका क्रिस्ता. वपारी बगोर जेजू आपलो संदेश दिनासलो. आयच्या दिसाक आयचें देवाचें उतर आनिकूय वपारी आमचे मुखार दवरता. पयल्या वाचपान तशेंच शुभ वर्तमानान जेजून ह्या 2 वपारी आमकां सांगल्यात ल्हान वस्तू आसात त्यो कशे भाशेन व्हड जातात. वो धाकटीशी वस्त ताचो इफेक्ट जो आसा, परिणाम जो आसा तो कितलो व्हड जावपाक शकता. आनी पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां आयज आनीक एक खेरीत हो संदेश देवाचो. आनी हो संदेश दिवपाक पेंगटा रुमाल म्हणटात तो पेंट म्हणल्यार आमचें भेंड, जाल्यार आमी ताका म्हणटा अंडरगार्मेंट्स. हो आयज एग्जाम्पल देव घेता. कित्याक आमी जे कपडे न्हेसता तातूंतले आमचे अंडरगार्मेंट्स जे आसात ते सगळ्याहून चड पर्सनल आमकां आमचे कुडीक तेंकोन आसात.
आनी देखूनच तें चड म्हत्वाचें कशें. जाल्यार इतलो लागीं आसुनूय जी देवान जें जेरेमियास प्रवाद्याक करूंक लायलें तें आठवेंचशें दिसता. तो रुमाल काड, व्हर आनी लिपोवन दवर. आनी आनीक थोड्या दिसांनी परतून थंयसर आपयता आनी आतां म्हणटा पळे कितें जाल्लें आसा. काड आनी पळय ताचे वादरे जाल्यात, तें पिंजोन गेलां. आतां तें कित्याकूच उपकारो ना. परतून हो पेंगटा रुमाल, हो अंडर गार्मेंट परतून तुज्यान आतां तो उजार करूंक जायना, तो फकत आतां भायर उडोवपाचो. खेरीत संदेश देव जेरेमियास प्रवाद्याक दिता हे आपले परजे विशीं. जी पोरजां देवान खेरीत आपणाक चिटकून दवरलेली आसा, विचून काडल्या, ही पोरजां जाय, मोस्ट पर्सनल. पूण ही पोरजां नाका जाल्लें करता, दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेता, देवाक अविस्वाशी जाता, आपल्याच वाद्याची जाता. आनी जरी तर देवान ती काडून पयस उडयली, व्हरून कोणशाक लिपोवन दवरली, जाल्यार हे परजेचें निसणटोन वादऱ्यान वादरे. आयज घडये आख्खें मनीस कूड हें भोगता. आमचे वादऱ्यान वादरे जाल्ले दिसती पडटात. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आयज पासून सुरू जाल्ल्या कितलो लाखांनी लोक मरून गेलो आनी आजून पासून लोक मरत आसा, आजून पासून पिडा शिंवरत आसा. आनी देखूनच आमचे वादऱ्यान वादरे जाल्ले आमकां दिसती पडटात. आमचे सगळे सिस्टम्स जे आसात, आमचो एड्युकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, सगळें एके भाशेन अस्तव्यस्त पडलेलें आसा. वादऱ्यान वादरे जाल्लेशें दिसती पडटात. देव खंय आसा गाय? वो आमी पोरजां देवाक खंय आसा? दुबाविरेत आमच्या पातकां वरवीं, आमच्या वायट जिविता वरवीं, वायट निर्णया वरवीं आमी देवा कडलीं पयस गेल्या. आमची उदारगत जे भाशेन आयज आमी करपाक मुखार सरल्या, देव नाच जाल्ल्या भाशेन करतात. कायदे आसात ते पासून पाडिनात, जाय तें करतात. आनी देव आमकां परतून दाखयता पळय. आनीक वपारी सांगता, आनीक पॅरेबल्स आमचे मुखार दवरता, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे पॅरेबल्स. तरी पूण आमी ते वाचूंक समजूंक तयार आसा काय? काय आजून पासून आमी त्याच वाऱ्यान उडत वचत आसा? जाल्यार जरी तर आमकां हें देवाचें राज समजूंक जाय, जाल्यार आमच्या जिवितांत जें घडटा ताचेर नदर मारून आमची वाट नितळ करुया, निर्मळ करुया. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू घडये आमी करूंक नाकात, साद्यो वस्तू. पूण साद्यो वस्तू ज्यो आमी करता तातूंतल्यान आमच्यान देवाचो मोग जिखून घेवं येता. तातूंतल्यान देवान जो आमकां फुकट मोग दिल्लो आसा, फुकट देणी दिल्ली आसात, देवान आमकां फुकट विचून काडल्यात आपली परजां जावंक, आपणाक चिटकून रावंक, जाल्यार हें आमच्या नव्यान परतून बांदून हाडूंक येता. जे भाशेन ही दोन वपारी जेजून सांगल्यात, सांसवाचें बी, धाकटेंशें बी, पूण वाडल्या उपरांत भाजीपालो जो आमच्या वर्तान जातात तांचे मदल्या सगळ्याहून चड व्हडलें झाड कशें तें जाता. सुकणी पासून येवन ताचेर घुंटेर करूंक शकतात. आनी जें आमटें आमी घालता इश्ट, इल्लेंशें घातल्यार पुरो, तें चड घालपाक नाका. आनी तें इल्लेंशें घालून आख्खें पीठ फुगता. म्हणटच आमच्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू ज्यो आमी करता त्यो गरजेच्यो. स्मॉल स्टेप्स एकदम गरजेचे. तर आमी आमच्या जिवितांत असले ल्हान ल्हान वस्तू, एकामेकाक ल्हान बरीं उतरां, एकामेकाक ल्हान घोटायेचीं उतरां, एकामेकाक सहकार, जें कितें बरें करतात आमी तातूंत एकामेकाक सहकार दिवप. ल्हानपणी आमी बाराबर येवन कसल्याय विशयांचेर निर्णय घेवप. असल्यो वस्तू करून आमी आमचो संवसार नव्यान मेळोवन आनी नव्यान जिखून घेवं येता. तर ही कृपा आमकां आयज मागुया. आमी देवाक चिटकून रावूंक आनी देवाक चिटकून रावून आमी जिवीत जडूंक. आनी जरी तर आमी देवा कडल्यान पयस वचून हें जिवीत ओगडायलां, आमचे वादऱ्यान वादरे जायत पावल्यात, देवाची काकलूत मागुया, परतून देवाशी येवुया. बेटाने वेडार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. Matycie hangar górą, szoptaj tu ega sutra.
आमचे जिणे भांगार गोर पवित्रात्म्या दयाल बापा भक्तीपणा तिरगोलक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वखदां तुका वखदां आमचे वखदां दयाल बापा भक्तीपणा तिरगोलक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वखदां तुका वखदां आमचे वखदां तुजो पुचिमो जेसू ओ मोलीक मागार आमची जिणकून दुराता जेजूचे जिवीत जावचे दया बापा भक्तीपणा तिरगोलक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वखदां तुका वखदां आमचे वखदां. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोंपता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर गोठोवया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाक चिटकून सदांच रावूंक आमकां विचून काडल्यान आनी देवाक चिटकून रावलोली देखून आमी देवा कडलीं पयस वसत जाल्यार आमचे वादऱ्यान वादरे जाता. तर सदांच आमी देवाक चिटकून रावूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हाज्या भितरचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूवन सगल्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. घडयेक हे घोडी तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटोच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता. हांव तुका आनी वेगळयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. न्या वेळार गीत घेवया D24 पेज नंबर 60. Carismo tu contreka, Jesu calçan moja, ajuduka chewu grauta, bagoyasha larga moja, carismo tu contreka, Jesu
예수 가장 모자 아쉬운 두가 시우가우다 바고야샤 나르가모자 옷모모서 뚝다레다 예예 지수 옷면 모자 지왁 모자 북단 락다 예예 지수 지왁 모자 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक आर्गांदी आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वरत्या मोगान आमकां घडून दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. खेरीत भाशेन मागुया आमी ह्या दिसांनी हें दुयेंस जेन्ना पसरत आसा आमी फावो ती काळजी घेवंक आमी जबाबदार जावंक आनी हो स्प्रेड ही पसरणी आमी वाटावंक. सूर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सूर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासत कश्टोदयापासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा ती येईन कोनवाळाय आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी तुजे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासी गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर पोरजेच्या बरेपणा फावो ती पावलां फावो ती मारूं पावलां मारूं. तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गीत घेवया I-28 पेज नंबर 133 I-28. सगले तुझे आत्मा मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता ओत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठोय ओत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठोय बापूय जसो बाळा कोणवाळायन वागोयता आपणाशी येतल्याची उर्मेश्वर दया करता ओत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठोय ओत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठोय.
मोक्षिता सोगली तुझी पातका तो पिडेतलो तुका बरो करता तो मरणांतलो तुका सोडवून दिता तो काकुतीन मोगान तुका बोरता Moja dewa kargau ditolo tajenau soda swakantolo Moja dewa kargau ditolo tajideni ketnat visorsona Moja dewa kargau ditolo tajenau soda swakantolo Moja dewa kargau ditolo tajideni ketnat visorsona Sidle mo